सो ती ट्रीप कंप्लीट करपाक आमी गोंयच्यान रिप्रेझेंट केल्लेले धर्मशाला प्रोग्राम हेड जाल्लो आनी 6600 किलोमिटर्स आमी कंप्लीट केल्ले हे ट्रीप. गोंयची फर्स्ट कॅम्पर वॅन जावन आसा ती गोवा टू लेह लदाख गेल्यात. नमस्कार, आम्ही सध्या आसा मैड्या गांवांत आणि तशेंच मैड्याचो एकटो यूथ जो कुणाल शेटये वो गोंया खातीर गोवा टू लेह लदाख ह्या बिगस्ट कॅम्पिंग फेस्टिवलान रिप्रेझेंट जाल्लो आणि तशेंच तो कांय दिसां पयलीं गोंयान पावला आणि आयज आमच्या बरोबर तो सध्या आसा. बायल म्हजी धाकटी चेडूं 3 वर्साचें सोनिया शेटये आनी कनक शेटये हांच्या वांगडा हांणी ट्रीप कंप्लीट केल्लेली. सो ती ट्रीप कंप्लीट करपाक आमी गोंयच्यान रिप्रेझेंट केल्लेले धर्मशाला प्रोग्राम हेड जाल्लो इंडियाज बिगस्ट कॅम्पिंग फेस्टिवल आनी ती आमी अशें करून आमच्या फॅमिली गाडयेन रावन गाडयेनूच जेवण करून गाडयेनूच न्हिदोन म्हणजे टोटल स्लिपींग एंड कुकींग एवरीथींग इनसायड कार अशें करून आमी हो ट्रीप कंप्लीट केलो जो जावन आसा 23 डेजाचो ट्रीप आसलेलो आनी 6600 किलोमिटर्स आमी कंप्लीट केल्ले ह्या ट्रिपीन. कारण आतां हांव दाखयता हांवें म्हाजी गाडी कशी मॉडिफाय केल्या ती जे करून विदावट गाडयेचे कितें पार्ट्स गाडी नासतना. त्या पर्यंत आयटीचो मनीस 3 जाण भितून आरामात न्हिदोंक शकता म्हणटूच म्हाजी बायल म्हाजी चेडूं आनी हांव भितून कम्फर्टेबल आसताले. आनी हें आसा किचन जे करून हितून आमी घरान आसता तें मॉड्युलर किचन तो फॉर्मॅट यूज केल्लो आसा. हे पळय हे तुमी जेवणाची वस्तू हे कटींग बोर्ड आनी ही सायड आसा जी अर्दी सायड तातूंत आमी एक गॅस स्टोव घेतलेलो तो गॅस स्टोव आसा तो ब्युटेन गॅस स्टोव आसा. धाकटुले सिलिंडर्स येता तेका ते तुम्ही रिफिल चेंज करू शकता. एक सिलिंडर 2 दिसाचे जेवण करता फूल डेचे. हे वॉशिंग करू शकता तुम्ही हांगा युटेन्सिल्स आनी तेका आउटलेट आसा आनी एक फुडें टँक आसा वॉटर टँक म्हणजे धाकटेशे कॅन आसा 10 लिटराचे स्टोरेज केल्लेली आसा ती पांय दवरपाक जागा आसता पळय थंयसर एक स्टोरेज केल्ली तितून आमी थोडी आयदनां उरता आमची आनी वॉटर टँक्स उरता. तशेंच आमचे कडेन फोल्डेबल कॅम्पिंग चेअर्स आसतात जशें की तुमी लावन हे थंयसरूच जाय ते कम्फर्टेबल बसू शकता हाजेर कांय प्रॉब्लम ना. कितलोय वेट आसूं तुमकां प्रॉब्लम तेचे कांय ना. अशे 3 चेअर्स आसा आमची तिगा खातीर. अशें टॉयलेट टेंट हे टॉयलेट टेंट आसता ते टेंट ओपन करून तुमी ड्रेसींग म्हणजे कपडे चेंज करपाक जाय तुमकां जावं तुमकां एक म्हणजे डेली रुटीन आसता तो पसून तुमचो कंप्लीट जाता हेचेर. ट्रीप हांवें 6600 किलोमिटर्स कंप्लीट केली ओन्ली 60,000 रुपीजान. म्हणजे जेवण ते करून आमच्या गाडयेन जेवण करताले आमी आमचें आवडटें जेवण आमकां मेळटालें. अंदाज कितलो खर्च येता एक गाडी रेडी करपाक अंदाज सादारण? आतां जशी की म्हाजी फूल सायज SUV सो हांवें मातशें मेजर कितें चेंजीस केला म्हणून म्हाज्या गाडयेक एक खर्च म्हाका अरावंड 20,000 to 30,000 येयला. म्हणल्यार हांव ट्राय करता की गोंयची फर्स्ट कॅम्पर वॅन जावन आसा ती गोवा टू लेह लदाख गेल्या. सो आतां तहेंच गोवा टू आमी नेपाळ ना जाल्यार चायना बाय कार ट्राय करतले. तर आमच्या बरोबर आयज आसले कुणाल शेटये मैड्या रावपी आणि तशेंच तो कांय दिसां पयलीं बिगस्ट कॅम्पिंग फेस्टिवल हेका लेह लदाख हांगासर रिप्रेझेंट जाल्लो आणि गोंया खातीर ही फर्स्ट गाडी थंयसर रिप्रेझेंट जाल्ली. अशेंच तुमकां आमी जायते अपडेट घेवन येतले. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया खातीर मसराज सालगांवकर.